विसाह उपरांत तुमकां परत येवकार। शुक्रारा केरी कामधेनू येवजणे वयल्यान केरी शेतकारांनी बसका घेतली। ह्या येवजणेंत कांय त्रुटी उरिल्ल्यान त्यो जाग्यार घालच्यो म्हण सत्तरीच्या कामधेनू शेतकारी संघटनेन मुखेलमंत्र्याक पत्र बरयलां। RDX गोवा खातीर केरीच्यान निलेश परवार। पहिले म्हणजे दूध उत्पादक आणि दुसरे ही जी संघटना आमची आसा कामधेनू सुदारीत शेतकरी संघटनेचो हांव चेअरमॅन। म्हाका दिसता ज्यो डे टू डे ज्यो आमी फार्मर्स हांगासर समस्या ह्या योजने संबंधी फेस करतात तेच्या संबंधी एक निवेदन म्हणजे कशें आसा एक संघटीतपणेन आमी एक आमचो प्रश्न मांडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। तेच्या दृश्टीन हांगासर भायरसून हाडपाचो त्या संबंधी एक प्रश्न आसा। दुसरो म्हणजे इन्शुरन्सा सारको जो एक प्रश्न आसा की तो इन्शुरन्स आसा तो पयल्या दिसाच्यान हांगासर फार्मरांक तो इन्शुरन्स क्लेम जावचो। दुसरी गजाल म्हणजे ज्यो आमी हें म्हणटा प्रिंसिपल एमावंटाचेर आयज जो व्याज आकारलें जाता तें आमी एक फार्मर आसल्या कारणान तें 11% व्याज जें आमचेर आयज आकारलें जाता तेच्या बद्दल विचार जावचो। कित्याक आमी जेन्ना एक कामधेनू योजनेसून किंवा दुधाच्या धंद्यासून आमी जेन्ना एक फार्मर म्हणून रजिस्टर जाता तेन्ना अशें व्याज खंयच्याच फार्मराक लागना आनी हें आमकां ह्या स्किमीन ते लायता। ह्या स्किमीन कामधेनू सुदारीत जी स्कीम आसा तितूर ज्यो त्रुटी आसा त्या खातीर शेतकऱ्यांची परिस्थिती हालाकीची जाल्ली आसा तेन्ना तांकां सुशेग मेळपा खातीर हे संघटनेची स्थापना केल्ली आनी आमी ह्या संघटनेचे एक शिष्टमंडळ घेवन आमी मुख्यमंत्री आमचे भौमानस्त पर्रीकार बाब हांकां मेळ्ळ्या। तेंच्या कडसून आमकां सकारात्मक प्रतिसाद मेळ्ळलो आसा की ह्या आमचे जे आमी मागणी केल्लेली आसा तेजेर एक आपूण विचार करतलो हें सांगलां।